II Samuel chapter 2. David Judeaचो राजा. Davidak Raza Makhtat. ह्या उपरांत दाविदान सर्वेस्पराक विचारले, जुडाच्या khoincheai xarant हांवें वचूं येता? सर्वेस्परान ताका जाप दिली, वच. दाविदान म्हणलें, खंय वचूं? सर्वेस्परान म्हणलें, हेब्रोन शारांत. दावीद आपल्या दोगांय बायलांक घेवन हेब्रोनांत गेलो. दोगी बायलो म्हणल्यार जेज्रेलाची अहिनोआ आनी कार्मेलाच्या नाबालाची विधवा एबिगेल. तशेंच आपल्या दôr-eka सांगात्याक ताच्या घोराण्या सयत दाविदान थंय हाडले आनी तांणी हेब्रोनाच्या शारांनी बिराड केलें. तेदना जुडेया थाव कांय मनीस आयले आनी थंय तांणी दाविदाक जुडाच्या घोराण्याचेर राजा मागलो. जाबेसाच्या लोकांक दाविदाचो संदेश. आनी तांणी दाविदाक सांगलें, जाबेश गिलियादाच्या लोकांनी सावलूक निखिपिला. दाविदान जाबेश गिलियादाच्या लोकांशी संदेशकार धाडून तांकां म्हणलें, तुमी तुमच्या दोनया सावलू थंय मोयपास दाखयलो आनी ताका निखिपिलो. त्या खातीर सर्वेस्पोर तुमचेर आशिर्वाद घालूं. सर्वेस्पोर तुमचे थंय दया आनी विस्वाशी मोग दाखोव. ही बरी करणी केल्या खातीर हांव तुमचें सगळें बरेंपण दाखयतलों. म्हणटच तुमचे हात घट करात आनी बळवंत जायात, कित्याक सावलू तुमचो दोनी मेलो आनी जुडाच्या घोराण्यान आपणा वयर म्हाका राजा मागलो. इशबालाक इस्रायलाचो राजा केलो. नेराचो पूत एबनर सावलूचे फौजेंत सेनापती म्हणून उड्डो चलयतालो. तो सावलूच्या पुताक इशबालाक घेवन जॉर्दन नदी पलतडी महानाय म्हणटात थंय गेलो. थंय एबनरान इशबालाक गिलियाद, आशेर, जेज्रेल, एफ्रायम आनी बेंजामीन आनी आख्ख्या इस्रायलाचो राजा केलो. राजाचो उड्डो हातांत घेतला तेदना ताची पिराय 40 वर्सां आसली. ताणें 2 वर्सां तो उड्डो चलयलो, पूण जुडाचें घोराणें दाविदाक विस्वाशी आसलें. ताणें हेब्रोना वयर 7.5 वर्सां राजवट चलयली. इस्रायल आनी जुडेया मोदें झूज. एबनर नेराचो पूत आनी सावलूच्या पुता इशबालाचे सेवक महानाय थावन जिबियोन शारांत गेले. जेरुयाचो पूत जोआब आनी दाविदाचे सेवक भायर सरले आनी जिदियोनाचे तळ्या लागसार तांकां मेळ्ळे. एक जोमो तळयेच्या एका अर्दान बसलोलो जाल्यार दुसरो जोमो तळयेच्या दुसऱ्या अर्दान बसलो. एबनरान जोआबाक म्हणलें, आमच्या मनशांक उठून दी आनी झुजाचो खेळ मांडून दी. जोआबान जबाब दिलो, तांकां उठून दी. ते उठले. तांची मेजणी सुरू जाली. इशबाला वाटेन बेंजामीन कुलांतले 12 सैनीक आनी दाविदाच्या जोम्यांतले 12. एकेकान आपणा आड आसलोल्याचे गोमटेक हात घालो आनी बरोचभर आपली तोसात ताचे कुशींत रोंबयली. ते बरोबर जमनीर पडले. ह्या खातीर जिबियोनांत आसलोले हे सुवातेक हेटकात हासुरी म्हूण नांव पडलें. अशें जातच त्या दिसा खडेगांठ झूज सुरू जालें आनी दाविदाच्या सेवकां मुखार एबनर आनी इस्रायलकार हारवले. आनी जेरुयाचे तेगपूत जोआब, अबिशाय, असाहेल थंय आसले. असाहेल एका रानवटी मेरवा परी तुरतुरीत धांवतालो. तो उजव्यान न्हय म्हूण धाव्यान पळय नासतना एबनराचे फाटीक लागलो. तेन्ना एबनर पाट ओडलो आनी म्हणलें, तूं असाहेल? आनी ताणें जबाब दिलो, हय हांवूच तो. आनी एबनरान ताका म्हणलें,
तुज्या दाव्यान व उजव्यान वच आनी तुजो हात कोणूय एका मनशाचेर घाल आनी ताचें हातयार काडून घे. पूण आसाहेलान ताची पाट सोडली ना. एबनरान ताका आनीक एक फावट सांगलें, म्हज्या फाटल्यान येवपाचें सोडून दी. तुजो जीव काडूंक म्हाका कित्याक बोल्ड कोत्ताय? मागीर तुज्या भावाक जोआबाक हांव कशें तोंड दाखयतलो? पूण आसाहेल कितेंच केल्यार आयकूंक तयार नासलो. तर धांवता आसतनाच एबनरान आपलो भालो फाटल्यान सोडून दिलो आनी तो आसाहेलाच्या पोटांत आसपास रिगलो. तो जमनीर शेवटलो आनी ताच्या जाग्यार सोंपलो आनी त्याच जाग्यार सोंपलो. आसाहेल मरून पडलोलो त्या जाग्यार पावतोच सगळे थांबले. पूण जोआब आनी अभिशय एबनराचे पाठीक लागले. दीस धाऱ्यार पडच्या वेळार आमाच्या दोंगरार ते पावले. हो दोंगर जिबियोन अरण्याच्या वाटेक आसा. बेंजामिनाच्या कुलांतल्या मनशांनी एबनरा बरोबर एक पंगड घडलो आनी दोंगराच्या माथ्यार उबे रावले. एबनरान जोआबाक उलो मारून म्हणलें, तलवार मनशाक सदांकाल गिरासतली. हाचो फुडाराक वायट परिणाम जातलो म्हूण तुका खबर ना? तुजे परजेक तांच्या भावांचे फाटीक लागपाचें सोडून दी म्हूण सांगूंक कितलो काळ लागतलो? आनी जोआबान म्हणलें, जिव्या देवाच्या नांवान सांगता, तूं उलोवंक नासलोय जाल्यार सकाळ पर्यान आपल्या भावांची फाटीक लागपाचें लोक सोडून दिवचो नासलो. तर जोआबान कोण्णो वाजयलो आनी सगलो लोक थांबलो आनी तांणी इस्रायलाची पाट धरली ना, न्हय म्हूण तांचे कडेन झगडले ना. उपरांत एबनर आनी ताचे सांगाती ते आख्खे राती त्या मळ्यावेल्यान चलून जॉर्डन न्हद उतरून भितरून वाठारांतल्यान महानाय पावले. एबनराचे फाटीक धांवपाचें सोडून जोआब परतलो. तेन्ना ताणें सगल्या लोकांक एकठांय केलो. तेन्ना दाविदाचे सेवकांतले 19 मनीस आनी आसाहेल मेलो म्हूण ताका कळून आयलें. बेंजामीन कुलांतले आनी एबनराच्या मनशांतले 360 मनशांचो जीव काडलो आनी तांणी आसाहेलाची कूड घेतली आनी बेथलेहेमांत आसलेल्या ताच्या बापायच्या समाधींत ती निखिपिली. उपरांत जोआब आनी ताचे मनीस आख्खी रात चलून फांट्यार पहारार हेब्रोनांत पावले. देवाचें उतर